सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्याचेर अत्याचार करता तो म्हजो पाठलाग करता तशेंच आपणाक सेगीत त्रास दीत आसता अशी एफआयआर एके बायलेन आक्षेप पुलिसेन नोंद केल्ली। ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरणूच चिड्डुपाक सोदता असो आरोप शेनवारच्यान जाता। आपणे ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना, गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय। लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळें अशें स्पश्टीकरण विरेशान दिलां। कालच्यान एक न्यूज आउट जाल्ली आसा माझ्या भावा बद्दल आनी एक इन्सिडेंट जाला तेज्या बद्दल। पूण हांव आयज क्लियरिफिकेशन दिवपाक सोदता जावं सांगपाक सोदता ते म्हणजे जो इन्सिडेंट जाल्लो आसा आनी तो क्लियर कट एक पर्सनल इन्सिडेंट आसा आनी जी आमची आनीक मेसेजी व्हायरल जाता। तुम्ही पळयता जाल्यार खुबश्यो मेसेजी व्हायरल जाता आनी तितून आमचे जे ऑफिस स्टाफ इन्वॉल्व आसा म्हणून घातलेले आसा। हांव तुमकां परत सांगपाक सोदता आमचे ऑफिस स्टाफ कोणूच इन्वॉल्व ना आनी आमचे जे आरजीपीचे ऑफिस बेरर जावं मेंबर्स आसा ते हितून कोणूच इन्वॉल्व ना। आनी जी आमी ह्यो मेसेजीज आउट जाल्ल्यो आसा जावं व्हिडियोज आउट जाल्ले आसा तितून अशेंय सांगलेलें आसा की हांव हॉस्पिटलायज जाल्लो म्हणून, अशें कांयच जाल्लें ना। सो खुबश्यो आतां मेसेजीज जावं व्हिडियोज चालूच आसा। दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की जी कंप्लेनंट आसा, कंप्लेंट केल्या आनी जो म्हाजो जो भाव आसा ते ती दोनी फ्रेंड्स आसली, फ्रेंड्सा भितर मिसअंडरस्टँडींग जावं कितें जालें आनी कितेंय घडणुक्यो जाल्ल्यो आसा त्यो घडणुक्यो हांवें केन्नाच सपोर्ट केल्ल्यो ना। जावं कंप्लेनंटान जेन्ना अप्रोच म्हाका पासून केलो, म्हाका पासून सांगलें तेन्ना हांवें केन्नाच तांकां हाडूंक ना की तुमी कंप्लेंट करूं नाका म्हणून। जावं पुलीस स्टेशनार जावं पुलिसांक पासून हांवें केन्नाच प्रेशरायज करूं ना की तुमी एफआयआर करूं नाका बीन म्हणून। सो एज अ लॉ अबेडिंग सिटीजन जावं एज अ एमएलए ऑफ सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचो आरजीपीचो एमएलए म्हणून हांव आयज गोंयाक रिप्रेझेंट करता, गोंयकारांक रिप्रेझेंट करता। हांवें केन्नाच तांकां प्रमोट केल्लो ना जावं सपोर्ट केल्लो ना, जावं हेच्या फुडेंय केन्नाय करची ना। कितेंय जें आसा आतां फुडें जें घातलेलें आसा, आयज ऑलरेडी ती एफआयआर जाल्ली आसा जावं कोर्टान गेल्ली आसा। सो ती कोर्टान कितें आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो जावं तेजो कितें सत्य आसा तें कोर्ट डिसायड करतलो। पण हेज्याय मुखार हांव सांगूंक सोदता की हेज्याय मुखार समज अशें कितें घडलें जावं हांव केन्नाच म्हाजो भाव आसूं जावं आमचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजीपीचे पार्टी बेरर्स आसूं, आरजी मेंबर आसूं, तांकां कोणाकूच सपोर्ट करपाचो ना आनी कोणाकूय अशें दिसता जावं कितें अशें घडलां कशें दिसता ना तुमी आमकां सांगपाचें, आमी तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेतलें आनी तें फुडें काडटलें। आमी केन्नाच हेज्या पयलूय आमी आमचे जे आरजीपी मेंबर्स आसा जावं कोणी अशें बिहेव करताले कितें आसा नाल्यार तांकां आमी काडून उडयल्लें आसा। सो आमी लोकां वांगडा रावतले, कोणी आसा आमी जो ओथ हांवें घेतलेलो आसा बिंग अ एमएलए म्हणून ओथ घेतलेलो आसा तो ओथ हांव निभोवपाक आसा। हांव जो लॉ अबेडिंग ओथ आसा जावं लॉ प्रोटेक्ट करपाक आसा, लॉ घडोवपाक आसा, तो ओथ घेवन हांव फुडें वयतलो आनी लोकां वांगडा रावतलो। जर आमचो कोणी गिल्टी आसा तर गिल्टी प्रूव जालो नाल्यार तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय आनी तेंच हांवें केन्नाच असो सपोर्ट करूं ना, हांवें तांकां फुडें काडूंक ना जावं जो पुलीस आसा जो खंयच्याच हेंचेर आमी दबाव हाडूंक ना, खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर दबाव हाडूंक ना।